प्रितीच्या भावणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 10वा विसवोर वोड 7 ते 15 पर्यंत. Mathew chapter 10 verses 7 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी वचून सुर्गीचें राज येवचें जालें अशें पुरगूट करात. वायटाकारांक बरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितोड करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुक्या दियात. तुमचे कोडे भांगार, रुपें, तांबे लेगून पोत्यान आसचेदूय. न्हय म्हूण वाटेक बुती, वो 2 आंगाविली, वो वाणो, वो दांडो, कित्याक वावराड्याक आपले जेवण खाण फावो. खंयच्याय एका नगरांत वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो सोदून काडा. आनी थंयसरले भायर सरोसोर तांगेर रावात. ताचे घरांत भितर सरतना हे घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात. आनी त्या घराक फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणी तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार, न्हय म्हूण तुमची उतरां आयकना जातीत जाल्यार, त्या घरांतले वो नगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयाची धूळ फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरें सांगतां, जोडटेच्या दिसाक सोदोम आनी गोमोरा नगरांची जोडटी ह्या नगराचे जोडटे इतली खोर जावची ना. प्रितीच्या भावणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आयज वाचलां, जेजू कितें म्हणटा. तो म्हणटा खंयच्या एका नगरांत वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुगीचो मनीस आसो तो सोडून काडात आनी थिंचरले भायर सरोजर तांचेर रावात. ताचे फुडें कितें म्हणटा 12वी वडीन, तांच्या घरान भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात. भाव भयणीनो, परतून वाचता 12वी वड आयची. तांच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात. भाव भयणीनो, जेन्ना कोण शिवर्तमान परगट करूंक वता, जेजू कितें म्हणटा, एका घरान भितर सरत जाल्यार त्या घराक शांती म्हूण अशें नोमान करात. आनी त्या घराक फावो जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली. फावो न्हय जाल्यार तुमकां शांती परत येतली. भाव भयणीनो, आमी जाणो की ह्या 12वी आनी 13वी वडीन जेजू आयज आमकां कितें शिकोवन दिता. तो म्हणटा जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करूंक वेता, आमी एका घरान भितर सरता, ह्या घराक शांती अशें म्हणून आमी नोमान करूंक जाय. कित्याक जो कोण आपलें दार उक्तें कोत्ता, जो कोण देवाच्या मनशाक जो देवाचें उतर परगट करूंक कोत्ता, ताका आपलें घर उक्तें कोत्ता, त्या घरांत देवाची शांती देंवता. पूण भाव भयणीनो, जें घर बंद जाता, जें घर एका मनशाक जो देवाचें उतर परगट करूंक येता ताका आपलें घर बंद करूंक जाता, त्या घरांत देवाची शांती केन्नाच आसची ना. कोणाक देवाचो मोग आसा तांकां देवाच्या उतराचो मोग आसा. आनी जेन्ना देवाचो मनीस देवाचें उतर परगट करूंक वेता आनी तें घर उक्तें जाता, त्या मनशाक रावपाक देवाची शांती त्या घराचेर देंवता. आयज भाव भयणीनो, कितलीं जाणां आमी जाणो की ह्या संवसारांत कितलो लोक आसा जो देवाचें उतर परगट करूंक वेता. कितलो लोक आजून हे सोत आजून तांकां कळोंक ना. ती समजतात हांव इगोर्जेक वेता, हांव मिसाक वेता, हांव म्हजो तिर्स कोत्ता, हांव म्हजें मागणें कोत्ता, आतां म्हजें तारण जालां आनी म्हाका उतराची गरज ना, म्हाका उतराची सोजमणी नाका, म्हाका आजून कांय इतली गरज ना म्हाका, आनी हांव जें कोत्ता म्हजो धर्म कोत्ता ताजे वरवीं म्हाका पुरो. भाव भयणीनो,
ज्या दिसा आमकां उतराची सजमणी मेळटा की उतर म्हणटा वसात आख्या संवसारान देवाचें उतर परगट करा आनी जो कोण परगट करूंक येता आनी तांकां आमी दार उक्तें करता आमचें घर उक्तें करता त्या घरांत देवाची शांती देंवता कित्याक ती परगट करिना जाल्यार ती देवाच्या मनशाक आपलो जागो दिता त्या घरांतल्यान देवाचें उतर परगट जाता आनी देखून देवाची शांती त्या घरांत आयज देंवता कित्याक ती खरेपणी परगट करिना जाल्यार ती देवाच्या मनशाक आदार दितात ताका जेवण दितात ताका घर रावपाक दितात आनी खरेपणी जेजू म्हणटा जो कोण देवाचें उतर परगट करता आनी लोक ताका आपलें घर उक्तें करता तांकां सदांच शांती मेळटा फकत शांती न्ही भाव भयणीनो आमकां आमी समजून आमकां शांती खूब हा म्हणून आमी शांतीन रावता म्हणून पूण आमी देवाची शांती कितें ती आजून ओळख मेळोंक ना जाल्यार आमी आमचें घर आमची दारां देवा घराची उक्तीं करया देवाच्या मनशाक आनी जेन्ना आमी ती करता तेन्नाच की आमकां देवाची शांती मेळटली कित्याक आमी आदार करतले हांव हें देवाचें उतर परगट करपाक आमी आमी आमचें जें कितें करूंक जाय तें आमी सदांच उक्तें करतले हांव देवाच्या मनशाक देवाचें उतर परगट करपाक आयज भाव भयणीनो जेन्ना हें उतर आमकां सजमलां आमी हें आमकां सत कळोन येलां आमी फकत सजमोवपाची न्ही की जें आमी करता तें पुरो पूण जितलें आमकां देवाचें उतर सजमणी मेळटा जितलो देवाचो मनीस आमकां देवाचें उतर सोंपें करता जितलें आमकां देवाच्या उतराची सजमणी आनीक मेळटा तितली आमी ती सजमणी घेवन आतां आमी देवाचें उतर पाळून हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया आनी जेन्ना आमी हें उतर जें आमी पाळटा खरेंच आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता तें आमी दुसऱ्यांक वचोन सांगता तेन्नाच की आमकां खरेपणी देवाची शांती देवाचें बेसांव देवाचें सगळें बरेंपण आमच्या जिवितांत फावो जातलें कित्याक हो हुकूम जो दिला आमकां जेजून आमी आतां तो पाळटा भावार्थी भाशेन आनी त्या वरवीं आमी दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिता आयज भाव भयणीनो जेन्ना आयच्या शिवर्तमानचे आमी नियाळ करता हेंच करुया आमचीं घरां उक्तीं करुया देवाचें उतर परगट करपाक जो येता देवाचें उतर परगट करपाक तांकां आमी आमच्या घरान उक्तीं करून देवाचें उतर आमच्या काळजान आमच्या मनान आमच्या तोंडान आमच्या जिवितान तें वापरूंक आनी लोकांक ही सजमणी दिवपाक आयजतान आमी सगळीं देवाच्या राज्यान वावरूं करपाक सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरंदरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा